देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी मातेवाचें शुभ वर्तमान. म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गाराज्यांत भितर सोदतली म्हणनात, पूण स्वर्गारास त्या म्हज्या बापाची खुशी कोत्तात तीच स्वर्गाराज्यांत भितर सोदतली. मातेव 7:21 वळींत. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू दोगां बांदप्याची खबर सांगता. एकलो आपलें घर खोडपार बांदता आनी दुसरो आपलें घर रेवेर बांदता. जेजू खोडपार घर बांदतल्या त्या मनशाक वाखाणटा. जाल्यार खोडप म्हटल्यार कितें? खोडप जावन आसा जेजू, जेजूची शिकवण, जेजूची उतरां, जेजूचें जिवीत आनी जेजूची देख. बेश्टें जेजूचें उतर आयकलें वाचलें जाल्यार जायना. चड गरजेचें म्हटल्यार जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक जाय. शुभ वर्तमान सुरू जातनाच जेजू म्हणटा, म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गाराज्यांत भितर सोदतली म्हणनात, पूण स्वर्गारास त्या म्हज्या बापाची खुशी कोत्तात तीच स्वर्गाराज्यांत भितर सोदतली. जाल्यार जेजू कितें सांगूंक सोदता जायत? जी कोण बापाची खुशी कोत्ता आनी बापाची मांडणी आसा त्या प्रमाणे जियेता तांकांच स्वर्गाराज्यांत भितर सरूंक मेवतलें. निमाणी जोडटे दिसा प्रमाणीकपणान जियेतल्यांक सोडून फोटींग आनी डोंग्यांक जेजू नाकारतलो. देखून आमी देवाच्या उतराची बुन्याद घालून आमचें जिवीत बांदून हाडुया आनी क्रिस्ताच्या जल्माची दोबाचीक परब संभ्रमूंक तयार जावया. जेजू जावन आसा देवाचो सोबत जो मनीस जालो. जेजू जावन आसा तें खोडप. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक जाय. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.